believe he has decided to issue notice. Okay. And the matter is fixed to the parties, and he has matter is fixed for Reply? 7th of May. For reply? Of all the parties. So what was your argument? No, he says the proceedings before the Lok Ayukta are confidential. And they are not supposed to disclose. So he said maintain that sanctity. And when the report of the Lok Ayukta comes, that he says he can make public. But he said the investigations and so on, they have to protect the rights of parties. So for that, you will send to Mines. the notice you will send to secretary, the previous secretary, director of mines, and to the former chief minister. दुसरे वटेन बंद पडिल्ल्या खणींतलें उदक मिनेरांनी पंप करचें म्हूण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची मिनेरांक नोटीस. सोमारा सुनावणेक 9 लीज होल्डर आयिल्ले. तांणी तंत्रीक अडचणी सांगल्यो. तांचे जापेचो जिल्लोधिकारी खंय अभ्यास करून कितें तें थारायतली. प्रत्येक गजालीक खंय उपाय आसता. वेळ आयली काय सांगता म्हूण आदलो खण मंत्री दिगंबर कामत उलयलो. म्हज्या गव्हर्मेंटान मायनिंग बंद करूना. ऑन द कंट्री म्हज्या काळात बारीक लोकांचे आतां पयसो वयतालो. लक्षात न्हू. वच आनी मायनिंग एरिया विचार. ते सांगतात भानगडी जाले म्हणटा प्रूव करपा जाय. तोडता हांव टायम येता तेन्ना सांगता. आतां कित्याक सांगू. सगळ्या गजालीचेर तोडगो आसता. यू मस्ट हॅव ए विल and you must apply the mind properly. सुप्रीम कोर्टाचे 2 जजमेंट मायनिंगाचेर आयला. एक आयला पटनायक बेंचाचो जजमेंट. तो वाच. ताजेर एक स्ट्रिक्चर दिगंबर कामतीचेर आसा जाल्यार म्हाका सांग. वाच. फूल जजमेंट वाच. एक स्ट्रिक्चर गोवा गव्हर्मेंटाचेर म्हजे तेन्नाचे गव्हर्मेंटाचेर किंवा दिगंबर कामतीचेर आसा जाल्यार वाच. आनी हो जजमेंट वाच. पयर जालो तो मदन लोकूर बेंचाचो. त्या डिपार्टमेंट त्या जजमेंटाक कितें म्हटलें तें वाच. आनी मागीर कोणाक ब्लॅक लावपाचें तें ठरय. मायनिंग बंदीन तरणाटे बेकार. नव्यो संदी नात. कॉलेज कॅम्पसींनी येवपी कंपन्योय भायल्यो. त्योय बी कॉल सेंटरां चलोवपी. गोंयच्या भुरग्यांक संद ना म्हूण NSUI उलयता. तेंच्यांनी येवपाक जाय आशिल्लें आनी सांगपाक जाय आशिल्लें की देर इज एन अल्टरनेटीव. तुमकां जॉब्स गावना. वी हॅव एन अल्टरनेटीव. वी आर स्टार्टींग विथ सर्टन प्रोजेक्ट्स. देर इज समथींग टू एटलिस्ट होप तरी दिवपाक जाय आशिल्लें. द स्टुडंट्स ऑफ गोवा आर होपलेस रायट नाव. तांकां कांयच होप्स ना बिकॉज the campus placements also that we get are not more than 10% students that pass out get jobs. There is no future in Goa. This is what they believe. Even the campus placements that come to our colleges, like engineering colleges, they come from Pune and Bangalore, and that too not of engineering background. They give us jobs of call centers. भरिल्ल्यो बार्जी कश्योय करून खंय खाली करच्यो. दर्यांत कितेंय बरे वायट प्रसंग येवंक शकता म्हूण बार्जवाल्यांचो अध्यक्ष उलयलो. सो म्हाका दिसता हें कितेंय जाल्यार करून ह्यो ज्यो लोडेड बार्जीस आहाय त्यो हाली करपाक जायो. वी आर मेकिंग ए लेटर टू द एक्सपोर्टर्स हू हॅव लोडेड दीस बार्जीस. आमी तांकां मागताय आमच्यो बार्जी हाली करपाक. कित्याक एक वर्सा हिंगा एप्रील मे म्हयन्याक अशें करून वेदर इतली बॅड जालोले 3 बार्ज्यो MPT बर्थ नंबर 9 बुडलोल्यो. आनी आमकां नाका सेम सिट्युएशन जालोलें कित्याक वारो ऑलरेडी टायट जाला. एप्रील मे स्वता वेदर बॅड जाता. आनी हाल तर कितें जालें बार्ज्यो आपटून बापटून रफ वेदराचे हाल तर पावस पडलो आनी तो कार्गो वेट जालो जाल्यार तो मागीर कोण घेवपाना कोण हाली करपाना. ऑल कार्गो कोण घेयना कोण हाली करना. तेश करून ती एक पाट ऑल जाल जाल्यार त्यो बार्ज्यो मागीर तेश्यो उरतल्यो. सो हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस रिस्क. ही रिस्क कोण घेवपाची. आमची बार्जां कितें जाल्यार बार्ज्यो पुट्टाय जाल्यार ते मागीर कोणा दवरपाचो. हू इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. सो तेका लागून हांव मागताय एक्सपोर्टरां कडेन ऑर ऑथॉरिटी कडेन ह्यो आमच्यो बार्ज्यो जाता तितू बेगीन हाली करून दिवच्यो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.